महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सवे असलो देव पण तुझे लिपो मुनशा कुडकेव आयलो पाताक मात्येक सांडन मोने साबून जियेलो मुझ्या उभी मनशाक तुवें सांगत सो मोक्षाक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या निमान्याच्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवन जीवित सोरो पांशी सांचे दुले उंडो वाइन मास्रगत तुझे कुडीन बदलो मुझ्या उघडा साकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या मोगान भवन आणि बहिणीनो परत या पवित्र सांजेच्या वेळार या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा आमी गायलेले ती उतरां या गिताची मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका वही मोगाल बाबा आणि बहिणी
मान आनी आराधन फावो जाल्लो ओ जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच जिवो आजार आसा. वयर सर्गी आनी हांगासर पाताळी ह्या भुमीचेर ताका एकल्याक आमच्या सोडवंदराक आमच्या सोमयाक मान आराधन महिमा फावो मोगाचेनो. आमी मिसांव आयतार आचरण करता. सोमी ह्या संवसाराक आयिल्लो मिसांव घेवन आनी ताजें मिसांव संपूर्ण केल्लो तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजर आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आदी म्हाका देवा सोवें आसलो आनी हो शब्द मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आमचे खातीर एका वर्त्या मिसावा खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो तसो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, इसाया प्रवादी अध्याय 9 वाक्य 1 म्हणटा, काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरनाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांगलो. काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. ह्या संवसाराक काळोखांत सासपातेल्या त्या मोरनाच्या सावळेंत आसलेल्यांक उजवाड पांगूंक जिवी दिवंक आयिल्लो हो सोमी जेजू क्रिस्त खरो उजवाड ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. मोगाचेनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवचो. आमच्या जिविताचो काळोख कसलोय काळोख जावंक बरो तो पयस करची सकत आसचो तो एकलो मात्र सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. केदळ आमी ताचे मुखार सरपडटा, आमचे जिवीत ताका उक्तें करता. ताका एकल्याक मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो विविध तरांचो काळोख पयस करून म्हज्या आनी तुज्या जिविताक उजवाड दिवचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. मोगाचेनो, तेदगून इसाया प्रवादी अध्याय 42 वाक्य 7 म्हणटा, हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासून आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंधनांतले सुटका दिवंक, अंकरान बसलेल्यांक काळके खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सर्गी देवान ह्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलें ह्याच उद्देशा खातीर. कुरड्यांचे दोळे उगडे करूंक, कैद्यांक सुटका दिवंक, अंकरांत बसलेल्यांक काळके खणींतली भायर हाडूंक आनी ह्या खातीर ताका ह्या संवसाराक धाडिल्लो. ते मिसांव घेवन जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ते मिसांव मात्र करच्या खातीर तो फुडें सरलो. आनी त्या देखून तो लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 म्हणटा, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेन आसलेल्यांक सोडका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामाय दाखोवचे वरास पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. ह्या उद्देशा खातीर, ह्या मिसावा खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी हर एकल्याच्या गरजांक पावलो. हर एकल्या सरसीन तो गेलो. हर एकल्याक बरें करीत मुखार गेलो आनी आपणाचें मिसांव हें बरें करचें मिसांव आपूण आयलां तें बरें करूंक म्हणलें. जेजून ताच्या जिविता मारिपात आमकां हर एकल्याक दाखोवन दिला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी निमाणे आपणाचें मिसांव पूर्ण जातना सोमी जेजू म्हणलो, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुवें म्हाका धाडिल्लें आनी त्या उद्देशा खातीर हांव येयल्लो. तो उद्देश हांवें पूर्ण केला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तसो सोमी आमचे मुखार आसा. त्या देखून एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया. मोगाचेनो, भवर्ताच्या दोळ्यांनी एक घडी त्या सोमयाचेर आमी नदर घालया. ह्या संवसाराक आयिल्लो तो उजवाड सोमी आमचे मुखार आसा. ताचें जिवीत एक आदर्श, एक देखी बरी जावन आसलें.
अधिकार मान हे आशेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो न्ही तो फकत देवाच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन सगळ्यांचो मोग करूंक आनी मोगाचे मिसांव घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. खंयसर मोग आसा थंयसर सेवा. मोग आनी सेवा हे दोनी सांगात येता म्हणून आपणाच्या जिविता मारिपात ते रुथा केल्लो. तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मोगार आसा. त्या देखून सोमयान निमाण्या ब्रेस्तारा ते शिसांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत म्हणली ती उतरां हांवें तुमच्या मेस्त्रीन तुमकां कितें केलें तें समजालें मो. जर हांवें तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पांय धुले जाल्यार त्या मारिपात म्हजो मोग तुमचे थंय उगडाप केला जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार एकामेकाची सेवा करचें, एकामेकाचे पांय धुवचे, एकामेकाचे गरजे पावचे. असलें मिसांव सोमयान केलां. आनी त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो आज आमकां हर एकल्या की ह्या संवसारांत एकच नांव सोडवून दितात आसलें, बाच्या दितात आसलें एकच नांव आसा जाल्यार तें जेजूचें नांव, सोमयाचें नांव, तें अमोलीक, तें पवित्र नांव त्या भायर सोडवून ना मोगाल भवन आनी भयणीनो. आनी त्यात सोमया मुखार आमी बसोन आसा. सोमयाच्या नांवाक आमी उलो मारया. आमची बिरमत पाव त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचे न्हू त्या सोमया शिवाय आमकां बाचावी ना, आमकां सोडवून ना. तें नांव पवित्र नांव, तें नांव आमच्या सोडवणेचें नांव मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या सोमया मुखार आमी आसा. तर आमकांत त्या सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू म्हजे आनी तुजे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो उजवाड ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आनी तसो उजवाड हांगा तावन परजलता म्हज्या आनी तुज्या जिविताक तो प्रकाश पावता. मोगाचे न्हू आनी त्या उजवाडा मुखार आमी बसून आसा. मोगाचे न्हू आमचे तकले आमी बागावया बसल्ल्या कडेन आमच्या काळजा मनाचो मान त्या सोमयाक आमी भेटोवया. मोगाचे न्हू त्या नांवाक आमी भेटोवया, त्या सोडवणेक आमी भेटोवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो ताचे मिसांव ताणें पूर्ण केलां. ताचे मिसांव तो जियेला आनी बापान धाडिल्लो तो उद्देश पूर्ण केला. आनी आमकां हर एकल्याक एक आदर्श, एक देख आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. आनी त्या देखून आज त्या नांवाक कितलो जण उलो मारतात. तें नांव उलो मारन ताच्या लागीं ताचे सरशीन येतात. कित्याक बाचावी सोडवून बरेपण ताचे तावन मात्र एकल्या तावन मात्र हे सबारांनी अनुभव केल्ले जावं बरो विविध धर्माचे हर एकले आज ताचे सोमयाचे नांव गाजयतात. ते नांव परगट करतात. त्या नांवांत आसा बरेपण म्हणलें तें उक्त्यान पासारतात. मोगाचे न्हू त्या सोमया मुखार आसा. त्या सोमया मुखार आसा. आमकांत एक घडी संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू काळजांत तावन तें नांव उलो मारया. मोगाच्या भावा भयणी काळजांत तावन तें नांव उलो मारया. जेजू म्हणलें नांव आमचें ओझें हाळू करचें नांव. तें आमच्या जिविताचो काळोख पयसन उजवाड दिवचें नांव. आमकां बरी भलायकी दिवचें नांव. आमकां समाधान संतोश दिवचें नांव. आमकां आमच्या जिवितांत जैत दिवचें नांव. आमकां आमच्या जिवितांत बरेपण दिवचें नांव. आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत त्या सोडवणेच्या बाचेवेच्या वाटेर सोलून व्हरचें नांव आसा जाल्यार एकच नांव जेजूचें नांव. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो त्या जेजूच्या पांयांत आमी आसा. आमकां समर्पण करया. संपूर्ण तरान समर्पण करया. मोगाचे न्हू आमचे काळजाचे आटे विटे ताचे लागीं उलोवया. आमी ताचें जिवीत ताचे खातीर आमी जियेत आसतना आमी ह्या जिवितान बघचें सगळे आटे विटे कश्ट दूख बेजाराय सुख संतोष हर एक ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू समर्पण करया. आनी त्या सोमयाच्या नांवाक आमी मान दिवया, मान करया. आनी आमी गव्या गीत स्त्री येसू नामा अतिशय नामा ಎಂತ ನಾವು
आमचे बाचावेचे नाव हे नाव घेऊन जेजू या संवसार आयिल्लो या संवसाराक येवच्या पयलेंत हे नाव उगडापण जाल्लें मुरी मायक जेजू म्हूण नांव पयचें आनी ह्या नांवा मारिपात आज सगळ्या संवसारार सोडवून बाचावी हे नाव आज हे नाव आमी परगट करूंक आसा ह्या नांवा खातीर आमी जियोंक आसा ह्या नांवान आमी जियोंक आसा तर ह्या नांवाक आमी मान गौरव दिवन आमकांत संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयदाळ समर्पण करून हें गीत आमी गावया पान नंबर 70 आनी 76. सर्व आमी उबे रावन थाळयो पेटोवन संतोषान त्या नांवाक महिमा स्तुती आराधन होगळाप सगळे पेटोवन आमी या नांवाची स्तुती करूया आणि त्या मारिपात या सोमयाक आमी आराधन करूया या सोमयाची महिमा आमी गाजोवया मगाचे न्हू या सोडवंदराक या उजवाडाक आमी परगट करूया मगाचे न्हू श्री येसु नामा अतिशय नामा पापिगे इंपद नामा 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 आमच्या पातक्यां खातीर आमकां सोदून ह्या संवसाराक आयिल्लो तो सोमी ते नांव घेवन आयिल्लो आमकां त्या पातकांत सुटका दिल्लो तेंच नांव सोमयाचें नांव सोमी आमचे खातीर आयिल्लो त्या आमकां पातकाच्या काळो कथां सोडयल्ल्या त्या सोडवंदराक सोमयाक आमी मान करून महिमा दिवन आमी गावया त्या नांवाक स्तुती ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪಾಪರಹಿತ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ या संवसारांत असल्या त्या सकण नांवा प्रास वर्ते नांव जेजूचे नांव हे देवान उगडापें गेल्लें हे देवान दिल्लें नांव खंयच्याय मनशान दिल्लें नांव न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणी खारीक आमी सांगलें ह्या नांवाक आमी दिमी पडोवन आराधन स्तुती करतात आसलें नांव हे नांव संतोषान थाळयो पेटोवन आमी गातात आसलें नांव तें वर्तें नांव जावन आसा त्या नांवाक आमी मान महिमा दिवया मोगाचें ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ अतिशय नाम पापिगे इंपद नाम आमच्या देगासले कितले पाताळ जावं दी हे बसूचो खंयच्याय पातक्याक पयस करनासलो तो सोमी जेजू क्रिस्त हर एकल्यागे बाचावी सोडका सोडवून दितात आसलो तो कोणी तरी ताच्या थंय जागो आसा हर एकल्यागे मोगान घेवचो तो जेजू ते नांव जेजूचें ते पवित्र नांव त्या नांवाक मान करून स्तुती करून आमी गावया मोगाचें
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ, ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumistami boshamagachano. Mateus Evangelho adei 20:5-8 वाक्या 19-20 अशें म्हणटा. वसा आनी सुमेस्त परजांचे सेस करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया, आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया, आनी हांव सदांकाल संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. सोमयान आमकां ह्या संवसारांत एक सोबीत जिवीत दिला मोगाचें न्हू. हें जिवीत हांवें केदाळी सांगचें एक्सिडेंटल न्ही. हें जिवीत एका उद्देशा खातीर, त्या देखून आमी हर एकली ह्या संवसारांत आसचें विथ अ पर्पज, एका उद्देशा खातीर सोमयान आमकां धाडलां. आनी आमकां सोमयान ह्या संवसारांत रचतना एक वर्तें मिसांव दिलां, एक मिसांव दिलां, आनी तें मिसांव जारी करचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. त्या देखून हें मिसांव खाली पाद्रांबांचें, सिस्टरांचें वा विसून काडलेल्या थोड्यांचें मात न्ही, हर एकल्याचें. आमकां हर एकल्याक सोमयान एक मिसांव दिलां. आनी त्या देखून आमी म्हणचें पवित्र स्नानाच्या दिसा सोमयाच्या त्या तिदोड्या मिसावांत आमी वांटेली जाल्यां. सोमयाच्या त्या तिदोड्या मिसावांत प्रवादपणाच्या, याजकपणाच्या, राईपणाच्या हे तिदोडे मिसांव. आनी त्या देखून आमी कितले वर्ते, कितले भागी पळया. आमी हर एकले प्रवादी, आमी हर एकले राय, आमी हर एकले याजक, सोमयाच्या सामान्य याजकपणांत आमी हर एकले वांटेले जाल्यां. आनी सोमयाचे हे मिसांव करचें जबाबदारी आमकां हर एकल्याक दिलां. सोमयाचें राज बांदून हाडचें, आमचें राज न्ही, सोमयाचें. आनी सोमया खातीर आमी जियेतना, सोमया खातीर आमी वावुरतना सोमयान ह्या वाक्यान कितें म्हळां, संवसाराच्या आखेर पर्यंत सदांकाल हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उडास दवरा. त्या देखून मोगाल भावन आनी भयणीनो, हांगासर म्हजी आनी तुजी ओडवीक गाजोवंक उलोवंक अवकाश ना. आमी करचें म्हजें मिसांव वा आमचें मिसांव न्ही. आमी हर एकल्यांनी हांगासर जियोवचें, आमी हर एकल्यांनी करचें सोमयाचें मिसांव, सोमयाचें मिसांव, ताणें धाडिल्लें मिसांव. त्या देखून वांजेलांत आमी आयकता त्या साकरा विशांत. आनी साकरान कितें म्हणूंक जाय, कितेंय म्हळ्यार हांव साकर, कितें करी जाय तितलें मात्र हांवें केलां, ताचे वर्त हांवें करूं ना. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी सोमयाचें मिसांव करता आसतना आमची ओडवीक आमचें नांव गाजय जाय, आमकां मान वगळाप मेळा जाय, आमचें नांव ये जाय, ते खातीर न्ही आमी आसचें. आमी सोमयाचें मिसांव करचें. आनी निमाणें आमी म्हणूंक जाय, आमी कितेंय म्हळ्यार सोमयाचें. कितें ताणें करूंक सांगलां तितलें मात करचें. म्हजें काम, म्हजें मिसांव, म्हजी जबाबदारी, हें आमी हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय. मोगाल भावन आनी भयणीनो, मान गौरवा खातीर आमचें न्ही, पूण आमी ह्या संवसारांत सोमयाचें मिसांव करतना सोमी म्हणटा, हांव आसां, तुमी एक सोरे न्ही, तुमी एक सोरे न्ही, तुमच्या सांगाता हांव आसां, तुमच्या मारिपात हांव वावुरतां म्हणलें सोमयान आमकां सांगलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून जेजू म्हणटा,
तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यान. हांवें तुमकां विसरून काडल्यान. थारून आमकां हर एकल्यागे सोम्यान विसरून काडल्यान. आमच्या हर एकल्याच्या नांवान ताणें आमकां आपयलां. आनी सोमी म्हणटा, तुमी ह्या संवसारांत मिसांव करी जाय आनी सर्गीच्या राजान उरता तसलें तो फळ तुमी दी जाय. ह्या संवसाराचो फळ मात न्ही, ह्या संवसारा खातीर मात जिवचें न्ही. सर्गींचो फळ आमी जोडूंक आसा आनी तसल्या खातीर ह्या संवसारान आमी सासणाक बालता तसलें फळ दिवच्या खातीर हांवें तुमकां नेमल्यां. तारीकून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकलीं सोम्यान विसरून काडलेलीं, सोम्यान धाडलेलीं, सोम्याचें मिसांव करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लें आमी ते उडास दवरचें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तारीकून तो लुका सोवांजेल अध्याय 10 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू 22 जाणांक मिसावाक धाडटा. मिसावाक धाडटाना कितें म्हणटा, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या शेतांत वावुराडी धाडच्या मागा वसा तुमी, पूण तुमी सत्राय करा. आनी तारीकून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोम्यान आमकां मिसावाक धाडटाना दिल्लें एक वर्तें हातेर मागा. तारीकून आज आमी सोम्याचें मिसांव करतना सोम्याच्या नांवान आमी मागचें. मोगाचें न्हू, खंयसर आमी वेता, कोणाक आमी आपडटा, कोणा खातीर आमी मागता, सोम्याच्या नांवान आमी मागचें. सोम्यान आमकां धाडलां, वसा सत्रायन वसा, मागा, मागणें करूंक. तारीकून आमी हर एका जाग्याक वेतना, हर एका व्यक्तीक आमी भेटतना आमी म्हणटा, मागता, आमगे मागता, म्हजें मागणें आसा. सोम्याच्या नांवान आमी मागचें. सोम्या थंय तांकां आमी उबारचें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आनी सोम्याचें मिसांव ह्या संवसारांत आमी जारी करचें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आनी तारीकून सोम्याचें मिसांव कितें म्हणल्यार हांवें सांगलें, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्या म्हाका अभिशेक केला. कुरड्यांक दिस्त, दनसतल्यांक सवकासाय, बंद आसल्यांक सुडका. सोम्याचें मिसांव तें आज आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत आसलें येंत सोम्याचें मिसांव पोंता पावोंक. आमचें मिसांव न्ही मोगाचें न्हू, सोम्याचें मिसांव पोंता पावोंक. सोम्याचें मिसांव आनी सोम्याच्या नांवान ह्या दुर्बळ्यांतल्या कश्टांतल्या निर्गतिकांक हर एकल्यागे पावचें हें मिसांव करूंक सोम्यान आमकां धाडलां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आनी त्या देखून जेजून म्हणलें, हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. त्यात मापान तुमी करा एकामेकाचो. हांवें तुमचो मोग केला, हांवें मिसांव घेवन आयिल्लो, म्हजो बापाचो मोग तुमकां उगडा पेंगाच्या. आतां तुमी म्हजो मोग एकामेकाक उगडा पेंगाचे जाय. हांवें तुमचो केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. तर मोगाचें न्हू, एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाचें न्हू, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. एक घडी आमी अस्कत, आमी फातकी, आमी कितेंच न्ही. मोगाळ बाबा भयणी, एक उडास दवरया. हेंची ताप सदांच तुज्या आनी म्हज्या मतींत आसा जे हांवें तुमकां विसरून काडल्यान. सोमी ह्या घडये परतून तुमचें हर एकल्याचें नांव कान म्हणटा, हांवें तुमकां विसरून काडल्यान. हांवें सोम्यान विसरून काडलेलीं हांगासर आसात. मोगाचें न्हू, सोम्यान तुमचें नांवान आपयलेलीं हांगासर आसात. हांवें तुमकां विसरून काडलां. आमी कितलीं भागी पळया. मोगाचें न्हू, म्हजें आनी तुजें नांव सोम्याक कळीत आसा. सोम्यान म्हाका आनी तुका जिवीत दिवन, एक वर्तें मिसांव दिवन ह्या संवसारांत धाडलें. तांणी विसरून काडलें आमी ताका पवित्र आनी भाग्यवान. आमी ताका मोगाची. मोगाळ भावां आनी भयणी, दुसरें एक घडी आमी बगया. आमी इतलें मिसांव सोम्याचें केलां करनत आसा आमच्या जल्मातावन. आमी केलां न्ही. सोमी आमच्या सांगात आसलो. मोगाचें न्हू, सोमी आमचे मारिपात वावुरला. आनी त्या देखून कितलीं आजापां अद्भुतां जाल्यान. आमी चिंतनांतलीं कामां सोमेत जाल्यान जावंक पुरो आमच्या जिवितांत. असाध्य म्हणलें आमचे मारिपा सक्कड साध्य जालां. हें जालां जाल्यार सोमी आमच्या सांगात आसलो. सोमी आमचे मुखार वावुरला. हांव एकसुरो न्हय. सोमी म्हज्या बगलेक आसलो, सोमी म्हज्या बगलेक आसा.
हे सत. आणि तिसरें, सोमी म्हजो आनी तुजो मोग करता. म्हजो आनी तुजो सोमी मस्त मस्त मोग करता. आमी हर एकली ताका मोगाची ताणे विसरून काडलेली. आमी ताका मोगाची तातूंत सांबावलो. कोलसेगरा बरोवन तेंत म्हणटा देतीन वाक्य 16 देवान विसरून काडलेली. तुमी ताका मोगाची. सोमी म्हजो तुजो मोग करता. मोगाचे न्हू, मोग करता. आमच्या संगत आसा. आमी कितें व्हडले पातकी कितली अस्कत जावंक पुरो. सोमी म्हजो आनी तुजो मोग करता. म्हज्या आनी तुज्या मोगान भरला. तो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी ताचे खातीर न्ही, म्हजे आनी तुजे खातीर आसा. परत खळीत करूंक उगडापें करूंक हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो, तूं म्हजें, तूं म्हाका मोगाचो, तूं म्हज्या मोगाचें हें उगडापें करच्याक. जेजूक आयकलें तें उतरां, ओ म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. आज उतरां जेजू क्रिस्त सोमी जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव तुजी आनी म्हजी पाट थापडून म्हणटा, तूं म्हज्या मोगाचो, तूं म्हाका मानवालाय. आमी कितलीं बागी, आमी कितलीं पवित्र मोगाचे न्हू. त्या सोमयाक आमी थँक्यू म्हणया. ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचे न्हू. ताका आमी अर्गां दिवया. थँक्यू आमी म्हणया. ताणें विसरून काडलेली, ताणें आपयलेली, ताका मोगाची. आनी त्या देखून तो आमचे संगता आसा. आनी आज परतुनी तेंत म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हळ्यार ती चिन्नां सोमी आमचे मुखार दवरता. ताणें मोग करून आमकां मिसांव दिलां. ते मिसांव हांवें आनी तुवें जारी करूंक आसा मोगाचे न्हू. आमी हर एकल्यांनी त्या मिसावा खातीर वावर करूंक आसा. त्या सोमयेची मजत आमी मागया. तर आमी सोमयान केल्ले मिसांव मुंदसून व्हरूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, सोमयाचे सेवाक जावच्याक आमकां कृपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन मागया. आनी गावया गीत, हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्याक दिता हांव उलो. पान नंबर 148. मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्या दिता हांव उलो. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्या दिता हांव उलो. मोग करूंक एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो, सेवक जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदर दी कुरपेसो. मोग करूंक एकामेकाचो,
सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्बेसो कलते भोळे तुम्ही साया म्हाका साक्ष तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बोळ्यांक सेवा दिया कलते भोळे तुम्ही साया म्हाका साक्ष तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बोळ्यांक सेवा दिया मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्बेसो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्बेसो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो सोम्याचे मिसांव आणि त्या देखून या कंतरांत आम्ही गायलेली उतरां कलते बोळे तुम्ही जाया म्हाका साक्ष तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया पूण आज आमच्या राष्ट्राचेर आमी नदर घाली जाल्यार हंकार गर्व ओडपोन नांव असल्यान बरोल्ले मुखेली जायते आसात मोगाचे न्हू जायते जाण आसात आनी एका लेखान जायते मुखेली वीक ओंपून आसात आनी त्या देखून सांगत हाडच्याक एकवट जोडच्या बदलाक वांटे फांटे करूंक विंगड करूंक वावुरतले मुखेली जायते आसात आनी त्या देखून आमच्या देशांत आमकां बरे मुखेली जायचे कलते मुखेली बोळे मुखेली लोकांक सांगत हाडटात आसले विविध धर्माच्यांक विविध संस्कृतीच्यांक विविध जाती गातीच्यांक सांगत दवरतले मुखेली आमकां जाय मोगाचें न्हू असले सोम्याचे मिसांव करतले दुर्बळ्यांक कश्टांतल्यांक पावतले मुखेली आमकां जाय मोगाचें न्हू येत दिसांनी 2 दिसां आदीं कोणा वॉट्सॅपाचेर एक व्हिडिओ फाशार जाल्लो एक अपूर्व असो एक संदर्शनकार एक स्त्री ती उलयतना थोडे संगती म्हणाले आज आमच्या देशांत धर्माच्या नांवान जाती गातीच्या नांवान वांटे फांटे करूंक पळयतले जायते व्यक्ती आसात आज एक मुस्लीम म्हळ्यार ते टेररिस्ट क्रिस्तांव म्हळ्यार ते मतांतर करचे हिंदू म्हळ्यार उरले सकट तांची हक्कां ओन व्हरतले म्हण चिंतले हिंदुवांचे आज कितें चिंतात इतलें वीक तांच्या मतीन भरल्या म्हळ्यार क्रिस्तांवचे मुस्लिमाचे तांकां वैरी तांचे जावन आसलें पुरो ओन करतात आसले आनी क्रिस्तांव म्हळ्यार मतांतर मुस्लीम म्हळ्यार टेररिस्ट असलें चिंताप सगळे आमच्या देशांत विस्तारून या धर्माच्या लोकांमध्ये विविध जाती गातीच्या लोकांमध्ये विविध संस्कृतीच्या लोकांमध्ये विविध गांवांच्या लोकांमध्ये वांटे फांटे करतात असलें काम जावन आसा म्हणून ती उक्त्यान उलयली आनी ती म्हणाली आज आमच्या देशांत कामानांत कामा विशयान काही मिनीट तर्क चलता उलयतात आज आमचे तरणाटे बेकार भोंवतात त्या विशयान कोणी उलयतात आज आमच्या देशांत आर्थीक परिस्थिती
ती देवल्या धर्नीक समाजांक पावल्या त्या विशयान कोणी उलयतात. आज लोक कश्टाता शिकपाक जावं बरो विविध तरान कश्टोन आसा जेवंक ना ह्या विशयान कोणी उलयतात. लोकांच्या ह्या मुळाव्या गरजा विशयांत कोणी उलयता. खंयसरी तर्क हें चलचें दिसता की हें दिसना म्हणाले. आज केवळ धर्म 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 जात खात हेंत विकवमतेले सभास जन आसात ती म्हणाली आनी वांटे फांटे करतले सभास जन आसात मोगाच्या. त्या देखून सोमियान म्हणलें कितें सत्राय करा जागृत करा आनी त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी एकल्यांनी करिये जाल्लें एक मिसांव एक वर्ते मिसांव मागणें मागा जाय मोगाचें. आज आमी मागोंक जाय. त्या देखून आमी हे सगळें वर्स प्रत्येक जावन आमी मागचें बऱ्या मुखेल्यां खातीर. आमचे क्रिस्तांव बरे मुखेली, आमच्या समाजांतले बरे मुखेली, आमच्या देशांतले बरे मुखेली उद्देगून येवंक जाय. हे साध्य आमच्या मागण्याच्या बळान मात्र, आमच्या मागण्याच्या आदारान मात्र हे साध्य आजाप अद्भुतां घडोवंक. त्या देखून आमी निरंतरी हर एका दिसा मागोंक जाय मोगाचें. आनी त्या देखून आज जाय जाय शांती समाधानाचे आतेरां मोगाचें. न्हय वांटे फांटे करतलीं साधनां हातेरां. त्या देखून आज आमी सगळ्यांनी मागया मोगाचें. ह्या सोमया मुखार आसा. सोमी आयिल्लो शांती समाधान रास करूंक मनशाच्या त्या मुळाव्या गरजांक पावोवंक हर एकल्यागे मनशापणान वळखुच्या खातीर सोमी आयिल्लो. हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर सोमी वावुरलो मोगाचें. सोमयाचें मिसांव हें जावन आसलें सोमयान तेंत मिसांव आमकां दिलां. आनी सोमी असलें मिसांव सडीत मापान करच्याक बरे मुखेली उपजोवच्या खातीर आमी विशेश तरान त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें. बरे मुखेली समाजा खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरतात आसले बरे मुखेले आनी सोमयाचे मिसांव जारी करतात आसले सोमयाच्या काळजा सारके तसले मुखेली उद्देवच्या खातीर. आनी त्या मारीपा सोमयाचे मिसांव आनीकी मुंदरसून वचूंक हर एक लागी पावतात आसले मुखेली उपदोवच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें. त्या सगळ्यां एक घडी आमी दिबी घालया मोगाचें. आमचे दोनी हात आमी वयर घालया. एक घडी आमच्या खालसांत जावन आमी मागया मोगाचें. हे हात आमी उबारया हर एक लागी आमी सोमयाच्या शांती समाधानाचे हातेरां जाय जाय साधनां जाय जे सोमयाच्या शांती समाधानाची. आनी हर एकले आमच्या देशांतली शांती समाधानाच्या हातेरां जावन आमच्या देशांत विशेष तरान सकळ धर्मा मदें एकवट आरतात आसले संगतपण आरतात आसले तसले मुखेली उपजोवच्या खातीर आनी तसले मिसांव आमच्या देशांत जारी जावच्या खातीर लोकांचो एकठांय जावच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. आमचो भाव हें गीत गायतना कर म्हाका सोमया तुजें शांती साधन हें गीत तो गायतना आमी हात वयर उबान मोगाचें दिंबयेर पडोवन आमच्या काळजांत जावन मागया मोगाचें. रोडोवन म्हणल्या बरी ह्या सोमया कडेन आमी मागया. सोमी आसा आमचे मुखार. सोमया तुज्या काळजा सारके खालते बोळे बरे मुखेली उपजई सोमया लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरतात आसले सकळ जाती खातीरच्या लोकांच्या एकवटा खातीर वावुरतात आसले वांटे फांटे करतले मुखेली आमकां नाका. बरे मुखेली सोमया दी आनी प्रत्येक जाण आमकां मुनिया आमी म्हाका सोमया तुज्या शांती समाधानाचे हातेर कर सोमया. म्हाका असल्या बऱ्या मिसावा खातीर उपेग कर सोमया. म्हजे मारीपात हांव खंयसर आसा जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समाजान म्हज्या कम्युनिटीन खंय तर आसा थंयसर शांती समाधान रास करतात आसलें आसा करतात आसलें तुज्या शांती समाधानाचे हातेर म्हाका कर म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें. मागया आमी हात वयर करून सोमया कडेन आमी मागया. आज बऱ्या मुखेली उपजोवच्या खातीर आसल्या त्या मुखेल्यांची खाल जमाना ती उक्ती जावच्या खातीर तांणी हर एकल्यांनी शांती समाधानाचे हातेरां जावच्या. 4 दिसांचो संवसार आज आसा फाल्यां सांगिना गोत्तुना सगळ्यांनी हे चिंताप मोतीन दोन शांती समाधाना खातीर वावुरतात आसले असले बरे मुखेली उपजोवच्या खातीर आमी सांगता आमी गावया साध्य आसा जाल्यार आमी हात वयर करून हें गीत आमचो भाव गायतना ताचे सांगत आमी गावंक प्रयत्न करया. पूण विशेष तरान सोमया कडेन आमी मागया. सोमया कर म्हाका तुजें शांतीचें साधन जीवन म्हजें दनिया जावं तुका एक स्तुती गायन हर एका दिसा आमी मागया मोगाचें. एक चारान गीत आमी गावया आनी हर एकले आमी आमच्या देशा खातीर आमच्या समाजा खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागया. आमचे मागणें गरज आसा. सोमयान सांगलां मागा मागा
मागा म्हणून सोमिया सांगला तेलगून आम्ही हात वयर करून दोळे दांबून आम्ही मागिया मोगाचे नाव मागिया खाल जाणतावन आम्ही मागिया कर म्हाका सोमिया तुझे शांति साधन जीवन मोचे दुनिया bless my nation Lord touch Lord. जाओ touch Jesus स्तुति गायन Jesus कर म्हाका सोमिया तुझे शांति साधन जीवन मोचे दुनिया साए स्तुति गायन द्वेष मोसोर आसाते मोगा संदेश हाडूं बुकयलेल्यांक हांवें बोक्साणे मोगान दिवं तूं भाव आसातय भावाची बोदोरूं आयला सोम्या उपकार हेसर मागोन कर म्हाका सोमिया सांचे शांति साधन जीवन मोचे दुनिया साए स्तुति गायन Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, pour out your spirit, Lord hallelujah, Jesus. hallelujah. Bless our nation. Bless all the leaders of our nation. Somiya Jesu Hallelujah, bore mukke hallelujah, hallelujah. Somiya bore mukke Hallelujah, hallelujah, shanti samadhana kade hallelujah. वावरते तसले मुkke Somiya Hallelujah, bore amonaचे bore hallelujah. काळजाचे मुkke लोक सोमिया आमच्या राष्ट्राचे हरी एका मुखेल्याचे आशीर्वाद Hallelujah, सोमिया अभिषेक hallelujah, सोमिया तुझी सकट कृपा वाढून दे सोमिया हरी एक लगे शांतीची साधना कर सोमिया त्यामारी पात वीक वंशा बदलात शांती समाधान मोग वंशा दसले खाते रंग सोमिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus pour out your spirit Lord on them Lord Jesus pour out your spirit Lord them touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. मोगा भवन आणि बहिणीनो जेजून म्हणा वसा आणि सुवार्ता परगट करा आमकां हर एकल्याकी ती बरी खबर परगट करूंक ताणें आपोवणें दिलां आमी हर एकले प्रवादी तर आतां आमी उबे रावया तेंत जेजून परगट केल्ली बरी खबर तें देवाचें उतार आतां आमी आयकुया देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया आनी ह्या देवाच्या उतराचे आमी मिशनरी जावन देवाच्या उतराक परगट करूं देवाच्या उतराक साक्ष दिवं आमी करपा मागया मोगाचें Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. सा लुका वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 9వ अध्याय 28ನೇ वाक्य तो 31ನೇ वाक्य इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या
मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें आनी आपले दोग जाण ताचे लागीं संभाशण करतले ते मोइशे आनी एलिया ते महिमेन बरोवन परजळटले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयंत ते उलयतले. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा, आमची सकत वाडोवया. आराधना वेळार पाद्र्यापान मुस्तू गरजेची विशय थोडी सांगली. आमकां हर एकल्यांक की ह्या जागपणाचें मिसांव, प्रावातपणाचें मिसांव, तशेंच रायळपणाचें मिसांव आसा. प्रस्तुत परिस्थितींत म्हाका आनी तुकाय एक बळादीक व्यक्ती जावन समाजेंत बरेंपण करूंक सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका मिसांव दिला. पूण आमी सर मोगाच्यान अस्क जावन आसा. संख्यान अस्क जाल्यार व्हडली संख्या आमकां व्हड करूंक जायना, पूण आमच्या भितर जर तर आमी बळादीक जाल्या तर आमी जायतें बरेंपण करूंक आमी साध्य आसा. जुदेव लोक ह्या संवसारार भोव कनिश्ट व्यक्ती तरी म्हळ्यार संख्यान ते बळादीक व्यक्ती जावन आसात. कित्याक तांचे तें आसचें भितरलें तांचें बळ विशिश्ट जावन आसा. आजुनूय म्हणटात अमेरिका तशेल्या राष्ट्रांत ते भोव उण्या संख्यान आसात तरी तांच्या जाणवाय वरवीं तांचे भितर आसल्या त्या बळा वरवीं थंयसर तांकां आतांय एक प्रधान पात्र आसा. आजुनूय सगळ्या संवसारार इस्रायल एक ल्हानशें एक राष्ट्र तरी ताच्या लागीं वचूंक कोणी भियेता. तर संख्यांत मनशाचें ताचें प्रभाव उंदोवन ना, बगार आमचे भितर आसच्या सक्ते वयर आमचो प्रभाव उंदोवन आसा. आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार स्वामी जेजू मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें. खेदाळा तो मागण्यार आसतना ताचें थंय मुखामळ परजळ्ळें. ताच्या भितरली सकत ती दैवीक सकत बळादीक जावन सगळें परजळूंक लागलें. आनी ते खंयसर तो मागण्याक बसलो. मागण्याक बसलो पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू मागणें करूंक म्हणून एका दोंगराक गेलो. मुस्तपुटी आमकां भोगता मोगाच्यान मागणें खंयसर जाल्यार करियेत. खंडे जावनी करूंक खंयसर करियेत. हांगासरच चापलांत येसे म्हणना, घरा बसून करियेत, वाटेर करियेत, रानांत करियेत, खंयसर करियेत. पूण थोड्या जाग्यांनी मागणें करता आसतना दैवीक सकत धराळ मापान वळटा. धराळ मापान वळटा. उदाहरणाक आमी वेलांगणी येता. थंयसर जायतितलीं अजापां जातात. जावंक पुरो पोट्टा वेता ह्या इतर जाग्यांक वेता. थोड्या थोड्या जाग्यांनी जायतलीं अजापां घडटात. हांगा दुखी सायबिणेचें हें कोपेल, हांगासर जायत्यांक बरेंपण लाभता. कारण इतलें सगळें हे जागे देवाक समर्पीत जाल्ले जागे जावन हांगा निरंतर मागणें चलोवन आसा. खंयसर चिंत्या एक उदक तें मस्त उदक आसा आनी उजो थंयसर एक पेटोवन आसा. खेदाळा तो उजो निरंतर पेटोवन बळादेक मस्त उजो थंयसर पेट्टागी, मस्त लंकडांनी पेट्टागी तें उदक वेग्गीं कितलें व्हडलें उदक आसल्यारय ऊन जाता आनी खेदाळें ऊन उरता. आनी थवळ त्या ऊन उदकांतावन आमकां च्या कॉफी करूंक जावंक पुरो या इतर कितेंय करूंक जावंक पुरो मस्त सुलाभ. कित्याक तें सळसळल्लें उदक सदांच आसता.
आमी वाटेर मागणें करतना इतर जाग्यान आमी मागणें करतना आमकां तो जागो डेडिकेटेड गी देवाक समर्पीत जाल्ल्या जागो थंयसर निरंतर मागणें जावचो जागो गी आमी नेणो. पूण खंयसर म्हणी आमचे जागे जावंक पुरो आमचीं छापलां, जावंक पुरो आमचीं कोवेंतां, जावंक पुरो आमचें घर, जावंक पुरो आमचो ग्रोट्टो, जावंक पुरो आमचें इतर कितें आसा मागण्याचीं मंदिरां, थंयसर निरंतर कितलें मागणें जाता थवळ थंयसर मागण्याचें बोळ इतलें आसता की आमकां मागलेलें मेळोवंक साध्य आसा. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा तो थंयसर स्वामी जेजू त्या दोंगराक थंयसर वेता आनी दोंगरार तो थंयसर बरेपण थंयसर ताका मागणें करता आसतना संपूर्ण तरान तो परजळटा. सगळो वांजेल आमी पळयलें जाल्यार देवाची सक्ते विशयंत आमी पळोवन आसा, देवाच्या सक्ते विशयंत आमी पळोवन आसा. सुरवेरच पयलें वाक्य म्हणटा संवसारार काळोख आसलेलो आनी सर्वेस्पराची सकत थंयसर वळोवन काळोख असलो उजवाड करता, काळोख असलो उजवाड करता. खंयसर सकत वळटा थंयसर उजवाड फंगता. आनी ताजे उपरांत आमी पळयलें जायते प्रवादी आयले, तांणी मुस्तुदणांक गूण केलें जावंक पुरो, मेल्ल्यांक जिवंत केलें जावंक पुरो, ह्या रायांनी झुजां जिखचें बरें केलें जावंक पुरो, जायते जाणें बरें म्हण केलें. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय सकत आशिल्ली आनी त्या सक्ते मुखांतर तांणी सांगलें अशेल्या वाटेन वसा आनी त्या वाटेन गेल्ल्या वेळार राय झुजले आनी जिखले, पिडा गूण जाली आनी जायतें बरेंपण जालें. सवाल आसचें आमकां कितली सकत आसा, आमची सकत कितली आसा म्हणलें भोव गरजेचें. आमी पळयूं जाल्यार ह्या जाग्यांच्या मागणेकरच्या जाग्यांच्या म्हत्वा विशयी सांगचें तर निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता 19वें अध्यायांत 20व्या वाक्यांतून 26वें वाक्य अशें म्हणटा, सर्वेस्परो सिनाय पर्वताच्या शिखराचेर देवलो आनी मोइजेक शिखराचेर येवंक ताणें सांगलें. मोइजे वयर चडलो. आतां सर्वेस्पराक सर्गार त्या संवसाराच्या पर्वताच्या शिखराचेर येवंक जाता जाल्यार धरणेर येवंक जाता. धरणेर येवन उलयत सर्गार ह्या संवसाराक येता देव, पर्वताच्या शिखराचेर रावचें म्हणून ना, कितल्यागी लाख मैलां थावन सकयल येवन थंय तो शिखराचेर रावचें म्हणून धरणेर येवन उलोवंक जाता. पूण तो शिखराचेर रावलो आनी मोइजेक म्हणा लागलो तूं वयर ये, तूं वयर ये. आनी पळया थंयसर परत थंयसर म्हणटा सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें वयर चडलो, मोइजे वयर चडलो, मोइजे वयर चडलो म्हणटा. मागीर सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें सकला देव आनी सर्वेस्पराक पळोवचे खातीर ताणें मेर उतरून येनाशें तांकां सत्राय सांग. ते येती जाल्यार तांचो एक व्हड जोमो मरतलो. पळय हांगासर एनर्जी लेवल बोळाची सकत, हांगासर सर्वेस्पराची सकत इतली बोळादीक आसा की ह्या मनशांची सकत ती सक्ते मुखार रावचें आसलें बोळ ह्या सक्तेक ना. जर तर हे व्यक्ती मुखार आयले जाल्यार त्या बोळादीक सक्तेक त्या मुखार हे मरतात. उदाहरण दिवचें जाल्यार सूर्यो हांगाथावन पळय येता, लागीं वचून पळयल्यार कशें जायत, दोळे पुरा उलपोवन वयतात, दोळे पुरा उलपोवन वयतात. कित्याक सुर्याचो प्रकाश तितलो भिरांकूळ आसा. त्याच प्रमाणे दैवीक सकती मनशां थंय मुस्तुवणें आशिल्ली तांचे थंय, तांणी तो मेर उतरून येवन वच आसलें, आयले जाल्यार ते मरतात. पूण मोइजेचेर देवाचो आत्म्याचें बोळ आशिल्लें, त्या देखून मोइजेक सांगता तूं ये वयर, कित्याक तूं म्हजे कडेन उलयतना तुका कांयच जायना. परत थंयसर पळयता आमी सर्वेस्पराक लागीं सरता ते ह्या जाकले गो निताळे सांबाळूं
नांतर सर्वेस्पर तांकां शिक्षा लायतलो. मोइजेन सर्वेस्पराक सांगलें, लोक सिनाय पर्वता वयर येवंक ना, कित्याक तुवेंच आमकां सत्राय दिवन अशें सांगिल्लें, पर्वता भोंवतणी एक मेर घाल आनी तो पवित्र म्हूण परगट कर. सर्वेस्परान ताका सांगलें, सकला देव आनी तुजे सांगाता आरोनाक घेवन वयर ये, पूण जावं ह्या जाकांक जावं लोकांक मेर उतरून सर्वेस्परागीं येवंक सोडिनाका, येती जाल्यार तांकां तो शिक्षा लायतलो. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्परो भेटोवंक एका निर्दिश्ट जाग्यार ताजें हाजारपण तो दाखयता. ताजें हाजारपण निर्दिश्ट जाग्यार आसा, थंयसर बळादीक तरान आसा आनी मोइजेक थंयसर तो येवंक थंयसर तो अवकाश दिता आनी थंयसर तो एक त्या मोइजे लागीं तो उलयता. आमी पळोवंक जाल्यार आमच्या जिवितांत त्या आमी मुस्तुबोटी मागणें करता. मागणें करून देवाक संपर्क करता म्हणलें सवाल. देवाची सकत आमी अनुभव करता म्हणलें सवाल. कितले घंटे मागणें केल्लें ल्याक न्ही, बगार हांव खंयसर मागण्याक बसलां, कितल्या प्रशांत रितीन हांव मागणें करना, देवाचें हाजारपण हांव भोगलां म्हणलें सवाल. मुस्तुबोटी आमी जायतले मागणें करता. हांवें करता, मुस्त जाणां करता, तुमी कर, सगळां करतात. पूण सवाल आसचें, ह्या देवा थंय आमी असलो एक संबंद सारक्या जाग्यार बसून सारके रितीन ताचे उलोवंक शकल्या गे म्हणलें, आमची सकत वाडयल्या गे म्हणलें सवाल. ह्या पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19वें अध्यायांत 9 ते 11 वाक्य अशें म्हणटा, रात सरचे खातीर तो थंय एका भुयारांत भितर सरलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकोंक मेळ्ळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा भशेन उर्बेन भरलां, पूण इस्रायल तांणी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावादींक तलवारीन जिवेशी मारल्यात. हांव एकलो मात उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. एलिया म्हणटा, हांव सर्वेस्परा पासत आशेवन अथ्रेगोन आसा. हांव सर्वेस्परा पासत जिवंसो एकच एक प्रवादी. हांव वैगी तर ये म्हजे प्रेझेंसार दोंगरार येवन राव आनी हांव तुका दिश्टीक पडटा म्हणटा. आनी आमी पळयता थंयसर मुखलें घडीत आमी घरा वचून जाल्यार वाशेत ताका त्या एक बळादीक एका वाऱ्याच्या रुपार, एक थंड वाऱ्याच्या रुपार ल्हान आवाजान, एक हळू आवाजान वारें येता आनी त्या आवाजाच्या मुखांतर थंयसर सर्वेस्पराचें पाशार जाता. पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार तसो एलिया ताका 3.5 वर्सां पावस येतल्या वेळार परत तो राय येवन म्हणटा, तुका लागाड काडी जस्त म्हणटा तो म्हणटा, कशें कांय गरज ना, तूं आतां ये. पयल्या रायांच्या पुस्तकान 18 वाक्य तो म्हणटा राय म्हणटा तूं जावन आसा कर्ग, कोणाक एलियाक म्हणटा तूं जावन आसा कर्ग आनी तुजे वरवीं हांगा पुरा पावस ना म्हणटा आसतना एलिया म्हणटा हांव कर्ग न्ही, तुवें केल्ली आपरास जावन आसात हाका पुरा कारण तुका आतां जाय न्हय, तो जाल्यार ये या आमी परत हाका अल्या दोंगराक या म्हणटा. हें वाक्य अशें आसा. रायांचें पयलें पुस्तक 18 वाक्य तावन एलियान जाप दिली, इस्रायलाचें कर्ग हांव न्ही, बगार तूं आनी तुजें कुटुंब, कित्याक तुमी सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळोवंक नात आनी तुमी बाल देवा फाटल्यान गेल्यात. आतां सगळ्या इस्रायल लोकांक आनी सांगत बाल देवाच्या 400 प्रवाद्यांक आनी जेजेबेलाच्या मेजार जेवतल्या आशेराच्या प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगरार म्हजे मुखार एकठांय कर. आतां कित्या खातीर तो कार्मेल दोंगर विंचून काडटा? ताका सांगितलें हांगाच आतांच हाड, हांगा मुखारच आतां हाड म्हूण सांगीत आशिल्लें. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या दृश्टेन सर्वेस्पराच्या आत्म्याच्या सक्तेर थोड्या जाग्यांक चड
थंयसर देवाच्या हसरपणाची दैवीक सकत थंयसर वळटा आनी त्या देखून ओ प्रवादी एलिया म्हणटा ह्या दोंगरार पळय आनी थंयसर तुमकां मात कार्य पळोवंक मेळटालें. एलियाक सांगीत आसलें जायत हांव तुज्या घरांत येता आनी थंयसर हांव तुका अजा भागान दाखयतां. एलियाक सांगीत आसलें जाल्यार एका जाग्यार येता दुसऱ्या कडेन म्हणटा ना अहल्या कार्मेल दोंगराक या थंयसर तुज्या लोकांक पळय म्हजे लोक हांव येता आनी थंयसर देवाची महिमा आमी पळया. जेजू क्रिस्त जाल्यार ताणें प्रसंग दोंगरा वयलो प्रसंग दिलो मात्र न्ही अक्रेक ताजो संदेश दिता आसतना अक्रेचो संदेश ताणें जिवन जावन दिता आसतना आमी पळयता सामतेवाच्या 28 अध्यायांत 16 वाक्यांत अशें बरोवन गेलां. तेणें 11 दीस गालिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. तांकां पयल्यांत सांगलें अहल्या दोंगरार येवन रावा आनी हांव थंयसर तुमकां मेळटा आनी थंयसर तुमकां हांव मिसांव दितां. आनी थंयसर पळयत पुस्तक मुंदो असो म्हणटा ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो आनी तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोळ पर्यंत वचोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेज फर्जांचे सीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांच काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. हांगासर पाद्र्यापान सांगलें आमकां हर एक लागीं मिसांव आसा आनी मिसांव दिल्लें सोम्या जिजून एका दोंगरार थावन सांगूंक हांव आशेतां आमचीं घरां आमचीं कोवेंतां आमची इगर्जो हे आमी खंयसर मागणें करता. थंयसर एक प्रभावीत सकत जावन उब जाजें जाल्यार थंयसर निरंतर आमी मागणें करूंक जाय. हे दाळां चड आनी चड लोक येवन थंयसर मागणें करता थवळ थंयसर एक आत्म्याची सकत चड आनी चड बळादीक जाता आनी थंयसर जाय तितलीं अजापां जातात. जाग्यांनी त्या मागण्याच्या जाग्यांनी मागणें केल्ल्या वेळार चड आत्म्याच्या सक्तेन भरलें पोट्टा गेल्यार कांय विशिश्ट सकत म्हणून न्ही थंयसर घडये निरंतर मागणें जावन आसता 24 वरांय मागणें जावन आसता आनी हजारांनी लोक मागता त्या देखून दैवीक सकत थंयसर वळोवनूच आसता. तशेंच आमच्या घरांनी आमच्या कोवेंतांनी आमच्या इगर्जांनी असलें एक आमकां खंयसर म्हण अरेंजमेंट करूंक जाता की आमकां कुटुंबाक सांगाता मेळोवन आमच्या घरांनी एटलिस्ट दिसाक 1 वर म्हणी आमच्या घरांनी निरंतर मागोवंक जाता की वा आमच्या कोवेंतान जावं दी इगर्जांनी जावं दी इगर्जांनी आमकां इतले बरा वाडे आसात आमच्या वाड्यांनी थोडी घरांत आसचीं आसात एटलिस्ट वाड्यात हांव 4-5 जाणांनी येवन पवित्र सक्रामंता मुखार निरंतर एक मागणें करूंक आमच्या फिरगजांनी आमकां साथ दी. वडोल पाद्र्याभार आराधना वेळार सांगलें मुस्तो चॅलेंजीस आमच्या समुदायाक आसात. हे समस्या आमी पारियार करीत जाल्यार आमची सकत वाडय जाय. आमी थंयसर खंयसर मागता तो जागोय पवित्र करी जाय आनी थंय करी जाय जाल्यार सर लोकांक आमकां सहकार जाय. एकल्यानी दोगांनी सांगून जायना त्या देखून सगळ्यांनी आमी सांगाता मेळय जाय आनी ह्या वेळार मात्र एक जागो चड आनी चड देवान अशें हजारपणाचो देवाच्या सक्तेन भरलेलो जागो जावन चड आनी चड परिवर्तन जावन थंयसर आमी मागणें केल्यार खंडीत जावन चड रितीर प्रभावीत जावन आसतलो म्हणून सांगूंक हांव पयलें आशेतां. दुसऱ्यान हांव सांगूंक आशेतां कितें आमच्या जिवनांत समस्ये पाद्र्यापान विविध रितीचे सांगले आनी थोडे पिड्या शिड्या जावंक पुरो आनीक कामानांतले जावंक पुरो मस्त समस्या आसात. पूण सगळी ताका एनर्जी लेवल एकच आसना. त्या एनर्जी लेवल या बॉल सकत थाचे की वयर आमी झुजोंक जाय जाल्यार आमचे थंय तितलेच सकत आसा जाय. हांगा तावन भायरची सकत चड आसून थंयसर सकत गरज पडची उणें आसल्यार मात्र थंय तर कार्य गज जाता.
उदाहरणाक एक 2-3 सत्तेच्या विशयांत हांव एक 2-3 उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. सामर्काच्या शुभवार्तेंत 9व्या अध्यायांत 29वें वाक्य म्हणटा, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देवसार भायर घालूंक मागण्या आनी उपासा शिवाय दुसरो उपाव ना. म्हळ्यार उरल्या जातीचे सदां सक्ते मुखांतर जातात, पूण ह्या रितीच्या समस्याक ह्या रितीच्या देवसाराक भायर घालीचे जाल्यार ताका विशिश्ट एनर्जी जाय, सड्ड बळ जाय आनी त्या देखून तुमचें बळ तुमी वाडोवंक जाय. कशें वाडोवंक जाय? मागणें करी जाय, उपास करी जाय आनी ह्या वरवीं तुमची एनर्जी लेवल, तुमचें बळ तुमी वाडय जाय. तुमचें बळ वाडयनासतना हाणे आमकां लोक अशें म्हणटा, ती समुदाय अशें करता, तो अशें करता आनी त्या देखून आमी सोडून जमल्यार कांय करूंक जायना, कांय करूंक जायना, कांय करूंक जायना. आमी पळोवंक जाय, चिंतूंक जाय ताका एनर्जी लेवल तांचें कितलें आसा, आमचें तें एनर्जी लेवल कितलें आसा, आमचें तें सकत कितलें आसा. आमचें बळ वाडयचें जाल्यार, असले समस्या वयर आमी चिकाचें जाल्यार, असले समस्यातावन भायर येयचें जाल्यार आमी पयल्यान पयलें आमची सकत वाडयचें. आनी जेजू म्हणटा हांगासर, उपास आनी मागण्या शिवाय थसल्या देवसाराक, थसल्या समस्यांक, थसल्या सक्तेक भायर घालूंक जायना, भायर घालूंक जायना. तुवें कितलेय बोव मारयेत, तुज्या सिसांनी जेजूच्याच सिसांनी पेद्रू आनी पुरा जाय तितलीं दाळ ताणें केल्लीं. आमी पळयलें 72 जाणां ताणें धाडल्या वेळार ताणें येवन सांगलें, जेजू आमी गेल्ले, हांव भारी खुशी कितें म्हळ्यार तुजें नांव करतना समेत देवसार धांवतलें आनी पिडा शिडा गूण जातली. भारी बरें सांगलें. आमकां सगळ्यां जाणां 22-70 जाणांक जेजून धाडिल्ल्या वेळार जायतलीं अजापां जालीं. आनी ह्या शिशी मुस्तो अजाप करनासले, तरी तांकां जावना. कित्याक? एनर्जी लेवल चड आसलें. चड एनर्जी लेवलाच्या समस्यांक आमचें एनर्जी लेवल, आमचें बळ आमी चडयल्या शिवाय कांयच करूंक जायना. आनी एक उदाहरण तुमकां दिता. दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 13व्या अध्यायांत 20वें वाक्य. आमचें थंय बळ घट्ट आसल्यार कितें जाता की म्हणून एक उदाहरण. एलिया उपरांत आयिल्लो प्रवादी एलिशाच्या जिवमानांत तो मस्तो कलें उज्यान अभिषेक म्हळ्यार भारी पॉवरफूल आसलो, भारी ताणें सांगिल्लें बरें जातालें, जायते अजापां तो करतालो. आनी हो एलिशा मेलो आनी ताका निकेविलो. पयलीं पुस्तक म्हणटा, रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 13वें अध्याय 20वें आनी 21वें वाक्य अशें म्हणटा, एलिशा मेलो आनी ताका निकेविलो. त्या काळार मोवाबी लुटकार हर एका वर्सा गांवाचेर दाड घालूंक येताले. एक फावटी थोडे जण एका मनशाक निकेपितले तेन्ना तसल्या लुटकारांचेर तांची दिश्ट पडली. तिशीन हे पाप एक मोर्न करूंक थंय येतात आनी ते लुटकार इशीन धांवन येवचे पळोवन हे भियेतात आनी कितें करतात, ताणें त्या मेल्ल्या मनशाक एलिशाच्या पोंडान घालो आनी ते पडले. अर्जंट ते येवन आमकां लुटतात म्हणाले. काडलें तांणी. हो एक हांगा एलिशाचो पोंड कसो कल्लो आसा न्हय, काडलो उचलो थंय घालून दवरलें. अजाप जालें. पळय पुस्तक म्हणटा, मेल्ल्या मनशाक एलिशाची हाडां लागतस तो जिवन जालो आनी उठोन उबो रावलो. एलिशाच्या त्या कुडींत ती एनर्जी लेवल इतलें आशिल्लें गे, ताजो स्वास गेल्लो जाल्यार ताज्या हाडांक समेत ते एनर्जी, ती बळ आशिल्ली, ते सकत आशिल्ली. असल्या विशिश्ट सकत त्या एलिशाक आशिल्ली देखून थंय वळली जाल्यार तो जिवंत आसतना अजापां जाली. मात्र न्ही, ते मोडें हाच्या हाडांक लागल्या वेळार थंयसर जिवन जाता. असलें एनर्जी लेवल, असलें बळ, असलें सकत आमचे थंय हांव तितले लेवल म्हणून वचूंक सांगना, पूण एटलिस्ट थोड्या मट्टाक म्हणी आमचें अंतर्गत बळ आमी सोडूंक प्रयत्न करियेत की. आमचें सकत आनी थोडें म्हणी बळ आमी सोडूंक पळयत की. सामुएल प्रवादी हांव तूं जाणाव
भारी एक व्हरतो प्रवादी ह्या पोरण्या सोल्यांत आमी पळयता आनी ताजेन ते एक टीम आसलें हे एनर्जी लेवल चड जातना कितें भोगता पळया जर तर हांगासर असलें आमकां फुल्ल एनर्जीन आमी भरल्या त्या बोळांत आमी भरल्या आत्म्याच्या बोळांत आमी भरल्या हांगासर आनी कोणी 50 जाणां आयल्यार आमकांच्या बोळा वरवीं त्या 50 जाणां ऑटोमॅटीक बोळांत एक जातात एक उदाहरण तुमकां दिता सामुएलाच्या पुस्तकांत 19 अध्याय 18 ते 24 वाक्य अशें म्हणटा हांगासर एक घटन कितें म्हळ्यार दाविदाक साऊल राय जिवेशी मारूंक पळयता दाविदाक खंय आसा थंय वचून तो जिवेशी मारूंक पळयता आनी त्या देखून हे साऊल सोदता दावीद खंय आसा म्हणून पळयतना दावीद सामुएला सरशीन आसा म्हणून कळटा आनी साऊल कितें करता आपल्या जाणांक आपल्या दुतांक थंयसर सामुएला कडच्यान धाडटा आनी हांगासर जाता नांवालां पळया अशें दावीद सुरक्षीत पळोवन गेलो आनी तो रामांत सामुएलाशी आयलो आनी आपणाक साऊलान केल्लें तें सगळें ताणें सामुएलाक सांगलें उपरांत तो आनी सामुएल झोंपड्यांनी रावूंक गेले दावीद रामाच्या झोंपड्यांनी आसा म्हणून साऊलाक खबर मेळ्ळी साऊलान दाविदाक दोरून हाडूंक दुतांक धाडलें तेन्ना सामुएलाच्या मुखेलपणा काल प्रवादीचो एक पंगड प्रवाद करतलो ते ताणें देखतस साऊलाच्या दुतांचेरी देवाचो आत्मो आयलो आनी तेय प्रवादपणाच्या आवेशान भरले एक ऑर्डिनरी सैनीक साऊलान धाडिल्ले सामान्य सैनीक हांगासर आसले साऊलाचे प्रवादपणाचे व्यक्ती ह्या सैनीक आयिल्ले ह्या दूत आयिल्ले ताजे हाका दाविदाक अरेस्ट करून व्हरच्या खातीर हांगासर पळया ते येत आसतना ते येता पळयत पुस्तक म्हणटा पळयत पुस्तक म्हणटा साऊलांच्या दुतांचेरी देवाचो आत्मो आयलो आनी तेय प्रवादपणाच्या आवेशान भरले 6 वर्सां दोशा म्हणटात पाड जाल्यार आनी बरें जाल्यार 6 वर्साचें बरेंपण म्हणटात थंयसर पळयल्यार एनर्जी लेवल पळया हांच्या प्रवादपणाचे सगळें इतलें आशिल्लें गे हांचे तें आत्म्याचें सगळें इतलें आशिल्लें गे कोण लागीं आसा तांकांय तें उसो पेट्टा तांकांय बरेंपण जातालें परत म्हणटा तितलें मात्र न्ही साऊलाक ही खबर मेळटास साऊल पळयता छा हांवें हाका वचून धरूंक धाडलें हे वचून हें प्रवाद करून बसलें हें घालें गेलीं हांव येता म्हूण येता बारे गटसान म्हणलें बरें येता साऊलाक ही खबर मेळटास ताणें हेर दुतांक धाडलें आनी तेय प्रवादपणाच्या आवेशान भरलें अरे अरे आनेकल्या सट्टाक धाडलें तशें म्हण हांकां बऱ्या घट्ट मुट्टांक धाडलें ते येवन पावत आसतना तेय प्रवादपणाच्या आवेशान भरलें कित्याक थंयसर प्रवादींचें एनर्जी लेवल प्रवादींचें बळ सकत इतली आसली गे थंयसर कोण आयल्यार कितले बळाद एक सैनीक आयल्यार तांचे मुखार रावंक जायना तेय प्रवादपणाच्या आवेशान भरले सेकंड सट्ट जालें उपरांत तस्सो म्हळ्यार साऊलूस रामाक गेलो ताणें विचारलें सामुएल आनी दावीद खंय आसात कोणे एकल्यान जाप दिली ते रामांतल्या झोंपड्यांनी आसात वो साऊल भयंकर डागडागा करून आयलो कित्याक म्हण हे पुरा चेंज जाता हांव येता दावीद खंय आले हांव अरेस्ट करून येता म्हूण गटसान आयलो थंयसर म्हणटा ताणें विचारलें सामुएल आनी दावीद खंय आसात कोणे एकल्यान जाप दिली ते रामांतल्या झोंपड्यांनी आसात थंय तो झोंपड्या विशीं भायर सरलो तेन्ना देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी रामांतल्या झोंपड्यांक पावासर प्रवादपणाच्या आवेशान बरोवन समकत रावलो आतां पळया सावली तो अरेस्ट करूंक आयिल्लो आतां तोय आवेशान प्रवादपणाच्या आवेशान भरलो इतलें जालें गे ताणें आपलीं वस्त्रां काडलीं आनी तोय प्रवादपणाच्या आवेशान भरलेलो आसून सामुएला मुखार रावलो त्या सगळ्या दिसा आनी राती तो विणगोस्सू पडून आसलो देखूनच सांगणी सावली प्रवादी मदें आसा काय पळया तो दोग आयिल्लो पूण तो विणगो जालो तो दोग आयिल्लो ह्या बळादीक सक्ते मुखार ताका कांय करूंक जावना तो निशक्त जालो तो नागडो जालो आनी तो
थत्त प्रवादपणाच्या सक्तीन भरलो तर मोगाचे न्हू आज आराधना वेळार पाद्र्यापान जायत्यो सांगत्यो सांगल्यो मोगाचे न्हू ह्या समस्यांक हांव आनी तुवें पर्याय दिवंक साध्य आसा आमी सगळ्यांक सांगाता मेळ्ळ्यार पर्याय दिवंक साध्य आसा आमी त्याग करूंक आसा सॅक्रिफायस करूंक आसा चिंतचे नाका आमी ना केल्ल्या फुडले मागणें केल्ल्या फुडलें जाय जेवण पूण ताका तितलोच त्याग आसा तितलोच तो सॅक्रिफायस आसा हाका सॅक्रिफायस करूंक कोण तयार आसात हाका मागणें करूंक कोण तयार आसात आमी फाटल्या सभार तेंपार पावून आमचे मुखेली बरें जायचे म्हूण आमी मागता आमकां कितलीं जाणां हाका सपोर्ट करतात ह्या कॉजाक सपोर्ट करतात ह्या कारणाक सपोर्ट करतात जाल्यार जालो जाल्यार मुखेली आमचे जाल्यार ताज्या फाटल्यान जय जय म्हणून आमचो 1000 लोक जाल्यार फाटल्यान येता हांवें तुका वोट घाल्लो हांवें तुका वोट घाल्लो म्हणून पूण तो मुखेली उदेवंक मागणें करूंक कितले जाण तयार आसात मागणें करूंक कितले तयार आसात थंयसर बरें मेळ्ळें जाल्यार खावंक सगळीं जावन येतात पूण थंयसर बरें घडा जाय आमी सॅक्रिफायस करी जाय आमी 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 उपास कर मागणें करी जाय म्हणून कितले जाण तयार आसात मोगाच्यान तुमी आयल्यात तुमकां सगळ्यांक येवन देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तुमी त्या मोगान समुदायाच्या मोगान समाजाच्या मोगान तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां सगळ्यांक येवन देव बरें करूंक म्हणटा पूण आज म्हाका भोगता की खंयसर आमी सुकल्या खंय म्हळ्यार आमचे मदें त्यागाचें आमचे मदें मागण्याचें आमचे मदें सॅक्रिफायसाचें जिवन खंयसर आसा म्हूण आमीच आमकांच सवाल करूंक जाय आमचे भितर अशी सकत वाडोवंक जाय त्या दाळा आमचे भितर अशी सकत वाडटा त्या दाळा हांव हांगासर रावल्यार म्हजे सांगत अशा अनेक व्यक्तीक तो परिणाम घालता आमी इतलीं जाणां सांगाता मेळ्ळीं जाल्यार सांगाता मागतना सांगाता बोळादीक जाता आसतना आमच्या सांगाता आनी थोडीं जाणां थंयसर बदलावण जातात व्हडलीं बदलावण जायना जावंक पुरो इल्लेशें आणकी चड विस्तारता जर तर आणकी चड इल्लो लोक चड मेळ्ळो जाल्यार आणकी इल्लो चड लोक चड मेळ्ळो जाल्यार कितलो लोक आमकां चड मेळटा सामोसो व्हडलो आसा देखून हांवें सांगलें जेजून सांगलें असल्या तराच्या देवसराक असले तरेच्या समस्याक आमकां उपास आनी मागण्या शिवाय जायना तुमच्या शिसांक जाय तितलो अधिकार आसल्यार जायना आमी रक्तामासाच्या सैमान फायट करून जायना जाय तितल्या लोकांनी आमी सांगाता मेळा जाय त्या देखून दया करून मागा दया करून आमकां असल्या एका बऱ्या कामाक जायत्या लोकांची मोत उजवाडोवन तांणी असल्या बऱ्या चिंतपान सपोर्ट करच्या खातीर असल्या बऱ्या चिंतपान सक्रामेंताचें आराधन करच्या खातीर असल्या बऱ्या चिंतपान समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर भारत देशाच्या बऱ्यापणा खातीर आमच्या सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन आमचे अंतर्गत आमचें बोळ सोडोवचे खातीर आनी हाका जायचे मोगाच्यान मागण्या शिवाय आमकां कितेंच करूंक जायना उडास दवरा मागण्या शिवाय कितेंच करूंक जायना कशें आमी चड आनी चड बळादीक रितीर मागणें करीत त्या मुखल्या दिसांनी साध्य आसले आमी हाचे विशयी ध्यान करया पूण आज आमी कॉन्सन्ट्रेशन केल्ले विशय जावन आसा एनर्जी लेवल आमचे बोळाची सकत आमी वाडय जाय ती विविध हंताची आसा आमचे मुखार असो सामासो व्हडलो आसतना त्या सामासाची वर्ती सकत आमची जाल्ल्या करीत आमी सामासा विशयी उलये शिवाय पर्याय करूंक जायना तर मोगाचेनो आज दिंब्यांनी मुखल्या हंतार आमी मागता आसतना सर्वेस्परा लागीं दीनपणी मागया सर्वेस्परा तुजी दया आमचेर दाखय आमकां मागण्याची आसक्त दी आमकां सकत दी उपास करूंक आमकां त्याग करूंक सकत दी चड आनी चड लोक आमच्या समुदायाचो एकठांय जावं दी तांणी चड आनी चड मागोवंक करपा दी सोम्या आमचें बोळ आमचे सकत चडय सोम्या आनी कशें तुज्या विविध रितीर सकत तुवें सगळे मनशांक वाडयली सोम्या त्याच प्रमाणे सोम्या आमचें थंय सकत वाडय म्हणून सर्वेस्परा लागीं मागया आमचे मुखले मागणें समत आणखी चड बळादीक जावं दी आणखी चड सगळ्यांक बरेंपण हाडचें दिसलें सुटका सोडून हाडचें दिसलें जावं दी म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं मागया आमेन बसुल्ल्या कडेन दिंबेर आसल्या आतां एक काम करया सगळां आमचे उजवे हात वा दावो हात आमच्या बगलेन बसुल्ल्या एकामेकाच्या बुजांचेर
आमी दवरया मोगाचे न्हू. आमी सांगलें काली पाद्र्यापान मात आमच्या तकलेचेर हात दोन मागचें आनी कोणी न्ही. आमकां हर एकल्या की सोम्यान प्रवादपणाचें याजकपणाचें राहीपणाचें मिसांव दिलां. आमच्या हर एकल्या तें सकत आसा. आमच्या हर एकल्या मारिपात आज्यापां अद्भुतां करतात. ते देखून वो वेळ आमी एकामेका खातीर हांगासर आयिल्ल्या खातीर विशेश तरान मागचो. ते देखून तुमी दिंबीर आसल्या कडेन बसुल्ल्या कडेन तुमच्या बगले कोण आसा पळय तुमचो उजवात दावात एकामेकाच्या बुजांचेर दवर आनी दोळे धांबा मोगाचे न्हू. आनी ह्या घडये विशेश तरान आमचो भाव पवित्र आत्म्याचें गीत गायतना आमी एका कोणाचेर तुवें हात दवरलाय तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. तांच्या कुडीन कितेंय पिडा आसा, कितेंय कश्ट दूख बेजाराय समस्या आसा, तांकां कितेंय गरज आसा, सगळी पवित्र आत्म्याची सकत करपा तांच्या कुडीन तांच्या जिवितान वाळोवन दी. आनी बरेंपण आमी कोणीय दुबावचें नाका. आमी अस्कत आमी पातकी म्हजे हरी कांय जाता ना, कोणीय दुबाव करचें नाका. आमचे ते हर एकले तें सकत आसा. आमच्या हर एकल्या मारिपात अद्भुतां आश्चर्यां घाता. एक उडास दर्या आश्चर्यांगाचें अद्भुतांगाचें हांवें न्ही देवान करचें. आमी खाली मागचें मात. ते देखून तुमचो उजवात दावात धैर्यान तुमच्या बगले कोण आसा तांच्या बुजांचेर दवरा मोगाचे न्हू. दोळे धांबा आनी एक घडी मागया मोगाचे न्हू. ह्या भावाक ह्या भयणीक आमी दिवची खानीक ह्या घडये तांचे खातीर मागचें. ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पण तांचे खातीर मागचें. सोम्याची सकत म्हज्या मारिपात म्हज्या हातां मारिपात ह्या भावाचेर ह्या भयणीचेर वालचे खातीर तांच्या कुडींत तांच्या जिवितान बरेपण लाभचे खातीर आमी हर एकली सोम्याची हातेरां मोगाचे न्हू. आमी हर एकली सोम्याची हातेरां आमच्या हातांनी सोम्याची सकत करपा वालता. आमच्या कुडी मारिपा सोम्याची मजत वालता. ते देखून धैर्यान पातयेनीन बावरतान हे हात एकामेकाचेर दवरया मोगाचे न्हू. आनी मागा मोगाचे न्हू. मागा जे भावाचेर भयणीचेर तुवें हात दवरलाय त्या भावाक भयणीक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण करा. आनी ह्या घडये तांचे खातीर विशेश तरान मागा मोगाचे न्हू. मागा मागया आमी एकामेका खातीर मागया मोगाचे न्हू. आज आमी मस्त जायतो त्याग साक्रिफीस कर हांगासर आयल्या. हांगातून फाटी येताना सोम्याची कृपा जोडलेलो अनुभव आमकां जाय. ते देखून एक घडी आमी सोडला म्हयना एक दोन घडयो आमी एकामेका खातीर मागया. आमी एकामेकाक दिवची खानीक ती सोम्याची आमी प्रवादी राय याजक सोम्याची सकत म्हज्या मारिपात तुजे मारिपात म्हणजे हर एकल्या मारिपात वालता. आनी देखून ह्या घडये ती सकत वालच्याक आमी अवकाश करया मोगाचे न्हू. त्या भावा खातीर भयणी खातीर आमी मागया मोगाचे. जे कोणाचेर तुवें हात दवरलाय आनी त्या भावा भयणी खातीर जावं ती आमचे कुटुंबाची आमचे मोगाची हर एकली आमी भाव आनी भयणी सोम्याची त्या देखून मागा मोगाचे मागा मोगाचे मागा. त्या भावाक भयणी खातीर मागा. तांच्या कुडीन कितें हूण आसा पिडा शिडा आसा सगळी गूण जावच्या बरी भलायकी बरेपण वालच्या मतीक समाधान संतोष मेळच्याक तांच्या वावरांत दिसपा तें बळ सकत मेळच्या खातीर सोम्याच्या हातांत तांकां समर्पण कर. सोम्याची मजत ह्या घडये पवित्र आत्म्या मारिपा तांच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शेरा शेरांनी वालच्या खातीर समर्पण कर. मागा मोगाचे मागा. त्या भयणी खातीर त्या भावा खातीर मागा मागा मोगाचे मागा मागा मागणूच रावा मोगाचे. आमचो भाव पवित्र आत्म्याचें गीत गायतना तुमी कितें बरो त्या भावा भयणी खातीर मागोंक आशिल्ला ह्या घडये मागा मोगाचे मागा. तुमच्या काळजांतल्यान मागा. तुमी तांकां दिवचें गिफ्ट ह्या घडये म्हणजे तांचे खातीर मागचें. हे तुमी तांकां ह्या भावाक भयणीक दिवचें गिफ्ट तांचे खातीर मागा मागा. तुमच्या काळजांतल्यान मागा मोगाचे. प्रे प्रे whatever you want to pray for each other. Pray sincerely from your hearts so that the Lord may touch them, bless them, heal them, anoint them. Maga mogache maga maga. Pour out your spirit, pour out your spirit. Jesus, pour out your spirit, Lord. Touch this brother, touch this my sister. Touch them, Lord. Bless them, Lord Jesus. Bless them with good health, peace of mind, happiness. Heal them, Lord. Heal them. If any kind of sickness is there, heal them, Lord. Touch them to your healing power. Heal them, Lord. Heal them, Lord. Jesus, we give our hands to bless our brother, our sister. Lord, we surrender our hands into your hands. You bless. May your mighty power flow through their hands to my brothers, my sisters, body, and touch them, Lord. Bless them, Lord. Anoint them, Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Jesus, touch them, Lord. Heal them, Lord. May your mighty power flow, Jesus. Jesus. Bless them, Lord. Bless Apostol Sophia. Good
Kurgasomia, Aposomia, Kurgasomia, tuji sangat kurba waladi somia. Tanya kal zaman itu sedikit sama tu yang panjang samar pun kalau kau nak dimakta, tanya hari ek le di kita di kurba waladi somia. Kau nak dimakta, kasa nak terlanggar diri dimakta sana. Hari ek le di kurba waladi somia. Jesus, touch them, Lord Jesus, bless them, Lord Jesus, anoint them, Jesus, anoint them, Lord. Heal, Lord, may your healing power flow into their bodies, Lord. Touch them, Lord, heal them, Lord, heal them, Lord. Semece आशीर्वाद जोडू आम्ही ताय गव्यान गीत येद्या वडा साक्रामेंता येद्या वडा साक्रामेंता सस्ताना माकोरुया Urbilakya rupa botna nobioriti akarya solvor et öskakis bavartachi boltivya sasebhavam dashes bhuta ulasani stutisa Bodhi Mahima Sasna Ekastarya Hasita Tuka Toga Chaspirita Samasami Navarta Pratuya येदेवाविची सक्रमेंतकाल तुझ्या कष्ट सवुगडा तुझ्या आमका सोडलाय तुझे सोडून सबल सदा समचिते आम्ही बघी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या बहु पवित्र मिस्तेराक आम्ही मान करूंक आमका दायन फवखन जो जियेत आणि राज करताय ससनाच्या ससना Amen